भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया ऑक्टोपस ह्या जिवा विशीं. ते दर्यांत रावतात आनी चड करून रातचे शिकार करतात. ते मांसाहारी. गोगलगाई पासून तांची उत्क्रांती जाल्या अशें मानतात. संवसारांत तांच्यो 300 वयर जाती आसात. कांय दर्यांत वयर आनी खोल दर्यांतूय मेळटात. जपान, चीन, इटली सारक्या देशांनी हांचे मांस खातात. भुरग्यांनो, हो जीव सादारण 1 ते 3 वर्सां जगता. सगळे ऑक्टोपस दर्यांतूच मेळटात. साव्या उदकांत ते नासतात. ऑक्टोपस कासव, नुस्तें, शंख, शिंपयो खातात. कुल्ल्यो हे तांचे सगळ्यांत आवडटें खाद्य. तांच्या जबड्याचो आकार किराचे चोची सारको आसता. पट्ट्या सारके साबार हातांनी ते भक्ष्य धरतात. घास मारून ते तातूंत लाळ सोडटात. तांचे लाळेंत वीख आसता. जर भक्ष्य घट आसत जाल्यार जिबेन कवचाक बुराक करतात आनी भितर वीख सोडटात. कांय ऑक्टोपसांच्या विखान मनीस पासून मरपाक शकतात. ताच्या तोंडांत 100 दांत असतात. भुरग्यांनो, ऑक्टोपसाचो आकार वाटकुळो. तकली आनी धड. तोंडांतलो ल्हान चोची सारको भाग सोडल्यार ताचे पुराय आंग मोव आसता. तकलेर 2 व्हडले दोळे. ह्या जिवाक 8 पांय आसतात. आंगांत हाडां कवच नाशिल्ल्यान तो आकार बदलपाक शकता. बारीक खांचेंतल्यानूय वचपाक शकता. खाच हो ताचो लिपून रावपाचो आवडटो जागो. ऑक्टोपसाच्या दरेक पांयाचेर गुळयांच्यो 2 रांको आसतात. ताका लागून तांकां सरपटत वचपाक भक्ष्य धरपाक मजत जाता. विशेश म्हणल्यार ते बरेच हुशार आनी मस्तीखोर. दर्यांत आयदन वा शिंपलो मेळत जाल्यार ते भितर वचून बसतात आनी भक्ष्य आयलें काय अचकीत भायर येवन ताका धरतात. ते बरणेचे धापणे उक्ते करपाक शकतात. तांकां सपनां पडटात. कसलीय वस्तू वा ऑक्टोपसा वांगडा ते खेळपाक शकतात. आतां मेरेन 10 मीटर लांबायेचो सगळ्यांत व्हडलो आनी 5 सेंटीमीटराचो ल्हान ऑक्टोपस मेळ्ळा. व्हडले ऑक्टोपस अलास्का, जपान, रशियेच्या थंड उदकांत सांपडटात. तांचो थारावीक वाठार आसता. थंयच ते रावतात. भुरग्यांनो, ऑक्टोपसाचें रक्त निळें कारण तातूंत तांबे आसता. शड्डो रंग बदलता तशें ऑक्टोपसूय आपलो रंग बदलता. निळ्या काळ्या उदकाचो फवारो तो सोडटा. आपलो पांय तुटलो जाल्यार ताका नवो पांय येता. तो उदका भायर वरभर पासून रावपाक शकता. ताका 3 काळजां आसतात. 2 ल्हान काळजां कल्ल्यांचो वापर करून ऑक्सिजन घेवपाक आनी दुसरें रक्त कुडीन घळोवपाक. ऑक्टोपसाक दुर्मीळ जीव म्हणून घोशीत केला. ताका लागून तो धरप हो व्हडलो गुन्यांव. तर असो हो ऑक्टोपस. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.